प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची दुसरी चीट 22 ते 40 पर्यंत 22 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. मोइसेसाच्या समोर्थी प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमोर्थीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमोर्थीन सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमयोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमोर्थीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनयाक शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडायतो थारोनीक प्रकाश, तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमयोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसार तुजें काळीज आसपास वित्तेली. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेल्ली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसाल्याच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक बाळकाची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे सुमोर्थी प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो गोठ जायत वेतालो आनी जाणवायेन बोदतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयज शिवर्तमान आयकलें आनी आमकां जेन्ना आमी नियाल करता ह्या शिवर्तमानाचेर एक आमकां आमच्या मनान घडून येता. तेन्ना सुमोर्थीन जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना सुमोर्थीन बरयल्लें की कुसवो उगडो तो दोर एकलो पूत सोरेस्पराक भेटयलोलो जातलो. आनी भाव भयणीनो, मोरी आनी जुजे जेजूक देव मंदिरान घेवन वता आनी ताका जेजूक सोरेस्परा कडेन भेटयता सुमोर्थी प्रमाणे. पूण आमी ह्या वेळार नव्या करारान आसा हें कांय सुमोर्थीन कांय बरोवंक ना. आमी जेन्ना देवाचीं जाता
जेजूचे भावार्थ दवरता तेन्ना आमी सगळीं सोरेस्पोराक भेटोयलीं जातात. आमी सोरेस्पोराची जेन्ना सोरेस्पोर आमचे भितर जी येता तेन्ना आमी आतां सुमोर त्या भाशेन ना, पोन्न्या कोरारा भाशेन. आतां आमी सगळीं देवाची जाता कित्याक जेजू आमचे भितर आसता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमचो नियाळ करुया सिमियोनाचेर. सिमियोन जावन असो एक देवाचो मनीस. तो एके भाशेन देवाचें उतर आयकतालो, तो देवाची सगळींची देव ताका सांगतालो तें कोत्तालो. आनी पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलेलें की तो मरचो ना. जेन्ना तो जेजूक पळयतलो, तो सोरोंडराक पळयतलो, आनी पवित्र आत्म्यान ताका कोडून दिल्लें की तो मरच्या पयलीं ताका आपल्या दोळ्यांनी सोरेस्पोर दिसतलो. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू मोरी आनी जेजूक देव मंदिरान घेवन येता तेन्ना सिमियोन जेजूक पळयता आनी तो देवाक म्हणटा, बापा देवा, आतां हांव तयार हा वचपाक, मरोन वचपाक, कित्याक हांवें ह्या सोरोंडराक हांवें पळयलो. भाव भयणीनो, ह्या सिमियोनान जेन्ना हो देवाचो मनीस आसलो, देव ताचे कडेन उलयतालो, पवित्र आत्म्यान ताचे कडेन उलयतालो. कित्याक तो देवाचें काम करतालो. ताका देवान ह्या संवसारान धाडलेलो देवाचें काम करपाक. आनी जो मनीस देवाचें काम करता ताचे कडेन पवित्र आत्मा उलयता. पवित्र आत्मा ताका सांगता कितें करूंक जाय तें, कितें करूंक नाका तें. आनी हो सिमियोन जाल्लो असो मनीस जो देवाचें काम करतालो, देवाचें काम सगळें केल्लें, पूण ताका एक काम ताचें आजुनूय आसलें करपाचें, आनी तें कितें, ताणें सोम्याक पळोवपाक. आनी जेन्ना जेजू येता तो आपल्या हातान जेजूक धरता आनी तो म्हणटा, आतां हांव तयार आसा मरोन वचपाक. भाव भयणीनो, अशेंच खुर्सार घडटा. जेजूक ह्या संवसारान स्वर्गीच्या बापान धाडलेलो कित्याक, आमची सोडवण करपाक, आमचे पासत मरपाक, आमकां शिकवण दिवपाक, देवाची बरी शिकवण दिवपाक. आनी जेन्ना तो खुर्सार हुमकता तो म्हणटा, बापा सगळें संपारलें, हांव म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता. आनी त्याच वेळार तो मरता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, खरेंच आमी जेजूचे भावार्थी आसा. देवान आमकां जेजू वरवीं विचून काडल्यात. देखून आमकां आमच्या ह्या संवसारान कितें आमचें काम, आमचेंच पळोवपाक, आमचीच फॅमिली पळोवपाक, आमच्या पोटाचें पळोवपाक, ओर आमी देवाचें काम करपाक. खरेंच जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता तें करपाक. आनी जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा सांगता तेन्ना आमी सगळें जें देवाचें आहा तें करून कोत्ता. आनी आमकां कसल्याच देंवचाराची भिरांत ना. आमकां केन्ना आमी मरतले हांव त्याची गरज भिरांत ना. कोवीड आयलें, हें जालें, तें जालें, ताची कसलीच भिरांत ना. कित्याक आमी जाणो की आमी खरेंच देवाचें काम करता म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें काम करिना, आमची चोत्र्या कित्याचेर आसता, हाचेर आसता, ताचेर आसता, कोविडाचेर आसता, पेपरान कितें म्हणलां, आनी कितें म्हणलां, ताणें कितें म्हणलां, ताचीच आमची चोत्राय आसता. पूण खरेंच आमी देवाचें काम करता. आयज तान आमी सिमियोना भाशेन, जेजू भाशेन ह्या संवसारान एका कारणा लागून आहात. आनी तें कारण कितें, हें देवाचें काम करपाक. खरेंच आमी फाटल्या जेजूचें म्हणटा, पूण आमी खरेंच देवाचें काम करता. आमी म्हणटा, सोम्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या बापा, सगळे मागणी करता. पूण खरेंच आमचो तो देव, तो खरेंच आमचो सोमी, तो खरेंच आमचो सोरोंडार, तर आमी कित्याक ताणें सांगलां तें करिना. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तनाचें आमी नियाळ करता, हें आमचें मन आमी बदलून आमी आयज देवाचें उतर करुया. खरेंच पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितान कॅप्टन करुया. कॅप्टन म्हणजे जो सगळें चलयता, केन्ना लिडर आसता, त्या भाशेन पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितान एक लिडर करुया, एका पात्रांव करुया. आनी ताका आमच्या जिवितान सगळी जी आमचो कंट्रोल आसा तो जिविताचो ताका दिवया. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलया. तेन्ना आमकां कसलीच गरज ना मरपाची. जेन्ना आमी सगळें कोत्तेले हांव, खरेंच जें आमकां देवान ह्या संवसारान करूंक दिलां तें कोत्तेलें हांव, तेन्ना आमकांच ती आशा आसतली, आमकांच तें आमच्या मनान आमकां आसतलें की आतां आमी सगळें केलां. पवित्र मन म्हणटलो चलया वसया, आतां आनी रावपाची गरज ना. पूण आमी जेन्ना करिना, आमी फौरान भिरांतीन रावता. केन्ना आमी मरतलो, केन्ना म्हाका कॅन्सर जाता, केन्ना म्हाका कोवीड जातलें, केन्ना मरतलो, हीच भिरांत आसा. आयज तांणी भिरांत पयस करुया, देवाचें उतर पाडुया. आनी खरेंच जें
देवान सांगलां तें करून आमी सासणाचें जिवीत बघून आमी तयार जावया. आयज तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जाता तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.